नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. सारस्वत कम्युनिटी ಮೂಲತಃ आम्ही शैव परंपरे पूजकोन असलेले आम्ही सौता येता येताची आमकां द्वैत इन्फ्लुएन्स येवन जातली. आमकां गोकर्ण मठ तशीच काशी मठ आमगेले समुदाया भितरी गुरु परंपरे एक मार्गदर्शन दिवचे खातीर येवन जातली. आमकां जावं तितले आमगेले एक भक्ती मार्गांतू वैष्णव संप्रदाया एक जोडण जाला. तशी आम्ही पंढरपूरचे विठोबाक आणि तशीच तिरुपतीचे वेंकटरमणाक आम्ही आराधना करू सुरू केले. पंढरपूर विठोबाचे आम्ही सप्तावाचे पूज करचे आणि तशीच विठोबा देवस्थान थंय आम्ही केलेलं आसा. कोड्यालांतू दॅट इज मंगळूरांतू तशी पय्यनूरांतू विठोबा देवस्थान अशी आणि तशीच आम्ही विठोबा पूज करता करता तशीच वेंकटरमणा चेड प्रतिष्ठाय आमगेले समुदाया भितर जालेलो आसा. कोड्यालचे पडबिद्री या उडप्यांतू तशीच मेन इवन कोचीन थंय वेंकटरमणा देवस्थान वेंकटपती म्हणटा आमी तागेले प्रतिश्ठा करून पूज करून आमी आशिर्वाद घेतिल्लो आसा. तेन्ना आमकां एक संबंध विष्णू जावन आशिल्ले पूज करचे संबंध आमकां आमगेली कम्युनिटी मेळिल्लो आसा. तिरुपती बालाजी म्हणटाचे आमी तिरुपती तो तिरुमला हिल्स 7 हिल्स उठ जावन ते तिरुमला हिल्स मदो शेषाले 7 हेडेस 7 ताजे फोड आसता. ते 7 फोडा रिप्रेझेंटेट करून 7 हिल्सांतू लास्ट हिल्ला भितरी तागेले देवस्थान आसा आणि शेषतीर्थ ते आसाचे म्हणटाची. तेन्ना आमकां मेन जावन आशिल्ले डायटी आशिल्ले तिरुपती वेंकटरमणू आमकां भारीची एक लागीं जावन आयली तशी दिसता आसा. आनी आमगेले पुरा पूजे इवन समुदायाचे काणीक थंय तिरुपती वरून दिवचे थंय एक रिवाज सुरू जाल्लो आसा. तशीच इवन आमगेले काशी मठाचे एक मठ तिरुमलांतू आनी तिरुपतींतू केलेलो आसा. तशें आमगेले चांग एक संबंध तिरुमला तिरुपती देवस्थाना वटू देवार वटू आसा म्हणून आमकां गर्व जाता आसा. तिरुमला वेंकटरमणू कशी आयलो पृथ्वी बेरी म्हणून ते आमकां कळगा. ते कळचे खातीर एक सानी काणी सांगून हांव तुमकां कळयता. हवन केलेलो वडारी नारद मुनी सांगिल्लें ऋषीक की कोण देव व्हड त्रिमुर्ती तूं म्हणटना ब्रह्मूगी शिवगी या विष्णू म्हणटना तशी भृगू ऋषी ब्रह्माला चमकलो शिवाला चमकलो तांणी कांय ताका कॅर करनी आशिल्लें. तशी विष्णूला वतना विष्णू लक्ष्मी उठून बसून आशिल्लो. ताका कोप्पान ताणें येवन तागेल्या पांयान हृदयाक मारलें विष्णूले. तागेल्या पांया तुक एक अक्ष अशी आसा एक दोळ अशी आसा. ते दोळ्या निमती ताका एक भयंकर अहंकार आनी तशी खंय जावं ताणें वचत आसले एक ताका एक बून म्हळ्यार एक वर मेळ्ळेलो वर आशिल्लें. विष्णू चंद करून देवने तुका पांया दूख लशा पुरो म्हूण सांगून भृगूक चंद करून ताणें चंद करून विष्णून तागेल्या पांयाचे आशिल्ले एक लाश ते हाडून उडयलें. तशी तागेलो अहंकार गेल्लो म्हणटाची. बट ते सगळें पळोवन लक्ष्मीक भारी कोप आयलो. कोणा लक्ष्मी विष्णू हृदयांत भितर वास करून आशिल्ली ते जाग्यार ताणें मारलें म्हूण सांगून तिका कोप येवन ती वैकुंठा सोवन भुंयचेर आयली. तशी तिणें बर्त घेतले कोल्हापुरा लागीं लक्ष्मी महालक्ष्मी जावन तशी लक्ष्मी मागीर ती पद्मावती जाली. आनी विष्णू तशीच लक्ष्मी सोदून भुंयचेर आयलो. भुंयचेर येवन ताणें श्रीनिवास जावन तिका सोदूं सुरू केलें. मेळना तिले ताणें तपस्या करूं सुरू केलें. एक व्हड बुद्धशी जावन ते सकट जाल्लो जागो तिरुमलारी. तशी तिरुमलाक श्रीनिवासान येवन राबिल्ले आनी तदनंतर जावचे तिरुमला आशिल्ले एक संबंध लक्ष्मी आनीक वेंकटरमण भारी छान आसा. ते हांव मुखारसून सांगता. हांव कर्नल अशोकिनी दिल्ली चुकून. नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात. नातल्यार यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी
आम्ही कसं नवे व्हिडिओ अपलोड करताना आणि पब्लिश जाताना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यार तुमगेल व्हिडिओज कोंकणी videos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.